Test. Test. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता आनी माये मोगाचो येवकार ह्या मिसान भाग घेवंक हांव सोजमतां तुमी तुमचो कुटूंब बरीं आसात म्हणून. आनी जीं आमचीं भाव भयणी खंयच्याय जाग्याचेर दुयेंत आसात ओदीक जाल्यार कोवीड-19 हाका लागून तांचे पासत आमी ह्या मिसांतल्यान उगडास करतले आनी मागून घेतले. मोगाल भाव भयणींनो, ह्या आयच्या मिसान आमी भाग घेतना खेरीत भाशेन मागता मार्टीन आनी कार्मेलिना दायस हांच्या 50व्या वर्शीक लग्नाच्या 50th वेडिंग एनिवर्सरी व्हडलें भाग तांकां फावो जालें. मार्टिनाक आनी कार्मेलिना डेयस म्हणटच तांचे पासून मागून घेवया. देवान तांकां राखूं सांबाळूं, ताचे बरोबर तांच्या भुरग्यांक आनी कुटुंबा पासत. मागतां कोसेसांव मानियल परेरा हो आमचो भाव मेल्यार 1 म्हयनो जालो. देवान ताका सुर्गीचें सूख आनी ताच्या कुटुंबा पासत तांकां क्रिस्ती बुजवण. मागतां इंतेसांव कोसेसांव मानियल de Silva आनी पत्रेसियन de Silva. तेच बरोबर आमी मागतां सांताना फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत आनीक दिनवासनेचें मीस भेटयता एस्ट्रिगो क्रूज फेर्नांडीस हाच्या जल्माचो उगडास करता. जे आमचे भाव खेरीत हॉस्पिटलांत आसा दोमिंगोस सोकोर आनी जोकीम वास हांचे पासत मागुया. जल्माचो दिसाचो उगडास करता ग्लेसी ही आमच्या भयणीचो आनीक मागतां डॉमिनीक परेरा हाच्या ओतम्या पासत. ह्या सगल्या इंतेसांव बरोबर तुमच्या कुटुंबाक हे मिसांतल्यान बापाक उबारता आनी मिसाक सुरवात दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत ही वाट चलूंक आमी चुकल्या. आमचीं पावलां दुसऱ्या वाटेचेर पावलेलीं आसा. जें सोत आमच्या काळजांनी देव घालता हें सोत उचारूंक आनी परगटूंक आमी चुकल्या. आमचें जिवीत आठवेस तरेचें जाल्लें आसा. हे वेळार देवा लागीं माफी मागुया. देवाची कालकोतीक उलो मारतना एकामेका लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायन म्हणुया. हांव पातकी सर्पद देवाक आनी तुमकां भाव भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत सदांच आंकवारी मारीक आनी सगल्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्पर देव आमची काकूत करूं, आमचीं पातकां भोगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर. मोहिमान देवा उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवाक सर्गींच्या रायाक सर्पविदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुजे तोयव बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सुमिया देवा देवाचे शेले
तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची खालकूत खोर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोसूं पवित्र, एकलोसूं ईश्वर, एकलोसूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं आमकां दिसोनाय आनी तुजे दीस घालूंक आमकां फावना. तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आमी सगल्या ताच्या उतरां आनी कोरण्यांनी तुकाच आमी पोलेतांव आनी वळखतांव. कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश. तो ताचे वरवीं सदांच तुजेशी येवंक, तुज्या उतरांक कान दिवंक आनी तुज्या गोपांत तुजे कुशे पोरमोणे जिवंक आमकां फाव कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले. कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसर पडलो. हे खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटपाची सेवा आमकां बरी सोबना. ते पासत तुमी भाव भयणेनो तुमचे मदले बरे मान आसलेल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन भरलेल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें कामानूय तांचे हातान सोंपया आनी आमी सगलो वेल मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगडचें कामाक लायतले. ही येवजण सगल्या सुबेन मारून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी आंतोकियाच्या नव्या शिसाक निकलावाक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणी करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजल्यांत शिसांनी संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल याज्ञिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक जय म्हणुया. आनी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 थारांची किन्नोरी धरून ताका संगितां गायात. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुवां विस्वासपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराचे कोण भक्ती करता ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास दवरता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोवण्याच्या काळार दाणो दितलो. जबाब सर्वेस्पराक जय. आमी दुसरें वाचप इंग्लीश भाशेन घेतलें. The second reading taken from the first letter of Saint Peter. The Lord is the living stone rejected by man but chosen by God and precious to him.
Set yourself close to him so that you too, the holy priesthood that offers the spiritual sacrifice which Jesus Christ has made acceptable to God, may be living stone making a spiritual house. As Scripture says, see how I lay in Zion a precious cornerstone that I have chosen, and the man who rests his trust on it will not be disappointed. That means that for you are believers, it is precious. But for unbelievers, the stone rejected by the builders has proved to be the keystone. A stone to stumble over, a rock to bring men down. They stumble over it because they do not believe in the word. It was the fate in store for them. But you are chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a people set apart to sing the praise of God who called you out of the darkness and into this wonderful light. The word of the Lord. Thanks be to God. Udgarak pubirauya. Service porak zoi zoi Swami munta wat sot anin jivit haunts. Konus bapashi watsona bogor moji vurvi service porak zoi. Service portum ce soviaso. Zwan pormone Jesu Christa ce शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबोल जावं नुये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरता तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हजे बापाचे घरांत पुस्कळ सुवात्यो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केले उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतले आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणूत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नोकलो, तर वाट कशी जाणू जातली हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हजे बाबाची ओळख तांकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतिपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमच्या सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूंक येता? हांव बापा सोबीं आसा आनी बाप म्हजे सोबीं आसा म्हूण तूं सोत मानताय. जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजे वस्तूंतल्यान उलयना, पूण म्हजे सोबीं आसा तो बाप आपले कर्तुवां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबीं आसा आनी बाप म्हजे सोबीं आसा. कर्तुवांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजे विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तुवां पळोवन आपुणूय करतलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुवां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल इश्टंदो, हें आयचें शुभ वर्तमान चड रुचीचें अशें म्हाका लागता. कित्याक पयलेच वडीन जेजू म्हणटा,
तुमची काळजां उचांबोल जावं न्हय, उचोबोल जायनाकात. एक बरवसो, एक हुस्को जेजू आपल्या शिसां लागीं दाखयता. आनी कित्याक जायत? जेजून आपल्या कोश्टां मरणाची तांकां उगडास केल्लो खबर सांगली आनी आपोस्तलांच्या मुखामोळाचेर दुखाची कुपां दिसलीं. ते भियेले, आमचें कितें जायत? आनी ही उचांबोलान ते भरले, भिरांत तांचेर सुटली, आकांत तांचेर आयलो. आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमचीं काळजां उचांबोल जावं न्हय. Do not let your hearts be troubled. म्हजे विस्वास दवरात आनी म्हज्या बापाचेर विस्वास दवरात. आज मोगाल इश्टांनो, जेन्ना सर भोंवतणी आमी पळयता ह्या आख्ख्या संवसाराक, आमच्या भारतांत, युकेंत, सगळ्या कोणशाच्या जाग्यांचेर एक भिरांत भितर सोडलेली आसा. दर मनीस उचांबोलान भरलेलो आसा. आमी जायते जबाब सोदता पूण प्रस्नाचेर प्रस्न येता. कोवीड-19 पॅन्डेमीक, हातूंत आमच्याच ह्या इंग्लंडांत 30,000 अदीक लोक मेलो, संवसाराक लाखांनी लोक मेलो. आनी जेजू म्हणटा तरी आसतना आमकां असलो आकांत भिरांत आमचेर आयिल्ली आसा, असलो काळोख शिंपडलेलो आसा. जेजू म्हणटा, तुमचीं काळजां उचांबोल जावं न्हय, भियेनाकात. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, म्हजेर बावाट दवरात, म्हजेर विस्वास दवरात. This is like testing our faith in fire. With all these things happening, how can we trust, or rather place our full belief in the Almighty? कितें आमकां दाखयता मोगाल इश्टांनो? ही कोवीड-19 एक ओस थावी केल्ली आसा, ती म्हणजे whatever I possess, whatever I owe, आमचीं घरां, आमचीं बाटां, आमची दान दौलत, आमची ग्रेस्काय, this is not ours. हें आमचें न्हय. हें सगळें देवाचें. आनी उगोत नाका ही पुंजायलेली ग्रेस्काय खोबार जावंक. हे दिसांनी आमी नियाळ केल्लो आसा. हे दिसांनी टीव्हीचेर, न्यूजाचेर हेंच आमी पळयता. मोगाल इश्टांनो, असले उचाबलांत, असले काळोखांत, असले भिरांतीचेर आमचो जेजू प्रकाश, उजवाड आमकां सांगता, हांव म्हणून ती वाट. आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. आनी तुमी जाणा हांव खंय वता तो, थंयसर तोमास उठ्ठा. आनी आमची भावना तोमास म्हणटा, सायबा, आमी नोको तूं खंय वता तो, आमी नोको तूं खंय वता तो. आनी जेजू ताका म्हणटा, खरेंच हांव जावन आसा एक वाट, एक रस्तो. हांव जावन आसा जिवीत आनी सोत. आनी जरी तर तुमी म्हाका वळखता जाल्यार तुमी ह्यो तिनूय वस्तू जाणा जातल्यो आसल्यो. तुमी तर म्हाका वळखता जाल्यार तुमी म्हाका म्हज्या बापाची, ताची ओळख तुमकां आसतली आसली. आनी तेन्ना फिलीप मोगाल इश्टांनो आनीक आपोस्तल उठ्ठा आनी म्हणटा, गुरुजी, एकूच तुजे लागीं उपकार मागता, आमकां बाप दाखय, तुजो पाय दाखय, आमचो सर्गीचो बाप दाखय. तूं सदांच बापाची आमकां गजाल सांगता. तूं म्हणटा, हांव आनी बाप एकूच. तूं बापा तेन उपजला, हो शब्द बापा सोबी आसलेलो तुमचे मदें आयला. आनी फिलीप मोगाल इश्टांनो आमची भावना म्हणटा, गुरुजी, हे वेळार आमकां बापाची ओळख दाखय, बाप दाखय, आमकां पळोवंक जाय आमचो सर्गीचो बाप कसो दिसता तो. आनी जेजू म्हणटा, फिलीप, अशें कशें? 3 वर्सां तूं म्हजे सांगाताक आसलोय आनी तुका आजून बापाची खबर ना, हो बाप कोण तो?
जेजू ताका म्हणटा तुवें म्हजीं विजमितां पळयल्यां, म्हजें प्रवचन पळयलां, म्हज्यो मिलाग्री पळयल्या. Everything I do, I did it in the face of my Father. My healing, my preaching, my concern, the forgiveness, the entire mission of Jesus was the face of his heavenly Father. एके भाशेन जेजू म्हणटा जें काम हांव करतां हे कामांतल्यान म्हजे बापाचो रूपकार तुका दिसूंक जाय आसलो. पूण फिलीप, तोमास आनी दुसऱ्या शिसांक मोगाल इश्टांचो हो रूपकार मेळोंक ना. एके भाशेन तांकां जेजू कोण ही वाट, हें सोत, हें जिवीत म्हूण तांकां ताबें जायनासलें. आज मोगाल इश्टांचो आमी कितें तरी वतले आमच्या कुटुंबांनी पयले सुवातेर खरें जेजू जावन आसा एकूच ती वाट. आज जेजू आमकां म्हणटा म्हजे वाटेन चलात. आमी जाणां ती एक खरी वाट म्हणून तरी आसतना आमचीं पावलां वांकड्यान रस्त्यान आमी मारता. सोत आमी जाणां पूण सोत उलोवंक आमी भियेता. सोत आमी मांद्रे पोदाक दवरता. फुटकिऱ्या उतरांनी दुसऱ्यांक बलयता. आमी जिवीत सोदता. हे मोरणाच्या आकांताच्या वेळारूय आमकां जिवीत जाय. पूण जेजू म्हणटा आय हॅव कम टू गिव यू लायफ एंड लायफ टू द फुलस्ट. सुबापोनी सादें संवसारी जिवीत हांव तुमकां वाटिना. पूण सुबापोनी लायफ टू द फुलस्ट आय कॅन गिव यू. पयले वाचपान मोगाल इश्टांचो एक बरोसो संदेश आमच्या मुखार हे दिसांनी धर्माचो इतिहास दवरता. आनी कितें तो आतां आमकां सांगता. इट इज नॉट ओन्ली द वर्क्स दॅट वी डू. देवाचें उतर कुशीन धरून जेवण वांटपाची सेवा कामां बरी आमकां सोबना. इट्स नॉट ओन्ली द सर्वीस. फकत आमचें कामूच न्हय पूण देवाच्या उतरांनी आमचें कुटूंब आमी रिगूंक जाय. देवाचें उतर मोगाल इश्टांचो आमी मोडून खावूंक जाय. तेन्नाच बरे मोणाचे मनीस, बरे उतराचे मनीस, बरे दिश्टीचे मनीस आमी जातले. जायते फावटी दुसरो वावर करूंक आमी लोबदवता. But unless we are rooted in Jesus Christ, unless we walk that walk of Christ and speak that truth and have that life, we have no life. एकामेकापासून मागता आयज मागून घेवया. देवाचो आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आसूंक. आनी देवान दिल्लो हो वेळ मागण्यांतल्यान देवाची ओळख घेवंक. Let us see the face of Jesus Christ. आज आमचें मागणें फिलिपा भाशेन Jesus, show us the face of your Father. आमचो बाप जावन आसा आमच्या ओस्कोत मनशांतल्यान दिसता, पातक्यांतल्यान दिसता, गरिबांतल्यान दिसता. When we reach out to others, that is the face of our Father. सगळी आमची मागणी बापा मुखार घालुया आनी बापाचो आदार मागून घेवया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सर पदवीदार बापा, सर्गारान पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकले अस्पुताक आमच्या सुम्यांक तो पयत आत्म्यां वरवीं गर्भेत सांबाळलो. आंखवर मरितायन जल्मलो. पोंस पिलाताक खाल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ले मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार चडलो. सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय त्यान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक
Katolik povissobék, boktan szó ektar, pátkancsen boksone, kuricsen John pon, sasnechen jivit. Amen. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोसनारा आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रतिमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाचे ससनांक सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोसनारा आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखवांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां ओतमीक पिवोवन जातलो. ससनाचे ससनाक सर्वेस्पराक सोय. म्हजे इश्टान तुवें मोजें तुमचें बलिदान सर पद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मानाक आमचे मोहिमेक आनी आमच्या आख्या पवित्रसुबेच्या आदावाक सर्वस्पोर मानून घेवं. ससनाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटून ताचे याज्ञिकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुज्या विंचलेल्या याज्ञिकी पोरजेच्या हातांतलें हें जेजूच्या मोर्ना आनी पुनर्जन्मपणाचें बलिदान खोनवाळीन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व कडेन सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उद्दीक करून हे उत्तम कालार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त दोबाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोरणाचो नास केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांचे संतोसाचे नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोलदोलबार निरंतरी म्हणटा तुजे मुखार. पवित्र सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार व्हडला तुज्या वैभवान. तूं सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नांवान येता ताका सोय. तूं सर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची खूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो. हाणीक म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली. हाणीक म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाज. नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक
तुमचें पासत आनीक सुमेस मनशें पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूट परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नवें येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सणुची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कुडरगो शेवतले आमी सुमेस्तांक पयत आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तलोली तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डॅक्लन आमचो गवली बाप आनी सगल्या यात्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मनाचो बरवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मोकामोल पोलिंग फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काली तुका मनवले ते सगल्या भक्ता बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा, सर वर्दुनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. हे वेळार मोगाल इश्टंदो सगली आमची खास मागणी बापा मुखार घालुया. अदीक करून मागून घेवया सगल्या आमच्या दुयेंत आशिल्ल्या भाव भयणी पासत. देवाची पिकोवणी हे मिसांतल्यान तांकां पावूं आनी देवाचो आदार ताच्या कुटुंबाक रावूं हीच कल्पना मतीन धरुया. आनी जेजून दिल्ले मागणे भावार्थान विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्य पडून दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमचे सुर्मंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कालकोतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कथांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळतो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. शांती तुमचे सोवें आसूं. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. Lord Jesus Christ, with faith, love, and mercy, we eat your body and drink your blood. Let us not be condemnation and judgment. ही देवाची शेली ओ जेजू जावन आसा एक वाट जिविताची, सोत आनी जिवीत. आमचें जिवीत ताचें करूंक हो जेजू आमकां हे जेवणाक आपयता. आमी सुभागी सगळे जेवणाक आपयल्यान ती. सुम्या म्हाका तुजी बेदरेची म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
body and blood of our Lord Jesus Christ be restored to light. Amen. ह्या वेळार आमी उत्मिकतायेंतल्यान जेजूक आमचे खालचेनी घेवया आनी हें मागणें बरोबर म्हणुया. मोगाला जेजू, हांव सोत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सरशिलो वेगळो स्वरूप निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाल बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमचे आदले पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्लें नवे जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता हांव तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं कांयच कळोवण्यो मोगाल इश्टान पयले सुवातेर तुमकां दिवन वाचता. ह्या मिसांत तुमी भाग घेतले म्हणून आनी आमचे उले तुमचे सोवें दुसऱ्यांकूय तुमी घुमयचें. जाता ते भाशेन ह्यो सर्विसीस कोंकणींतल्यान आनी इंग्लिशींतल्यान आमी दिवंक फुडें सरले. इतलें सोंपें नासलें. हे आमचे दोन भाव हांगासर रुबन आनी मॅकबन जायते तोकस घेवन सोशल डिस्टन्स धरून ते वावुरले हे मीस हांगासर हाडूंक. म्हणटूच आमी मोगाल भाव भयणेंदो हाचो फायदो घेवंक जाय. मिसाचो मीस खंयच्या वेळार आसा तें धरून आमी एक कुटूंब कसो उठून येवंक जाय. तर तुमी दुसऱ्यांकूय घुमोवचें. हें लिंक गोवन चॅपलन्स यूट्यूब सबस्क्रायब करचें आनी दुसऱ्यो सर्विसीस तुमी भाग घेवन देवा लागीं मागचें. दर बुधवाराक एवरी वेनसडे पेरपेसुकुरीचें नोवेन आनी मीस आमी करता. फ्रायडे 5:30 एडोरेशन, 5:45 इंग्लीश भाशेन मीस. आयताराक 10 इंग्लीश भाशेन, 11:15 कोंकणी मीस.
दुसरें मोगाल इश्टांदो आमी एक मॅसेज धाडलेली मायेचो म्हयनो सायबिणीक भेटयलेलो आसा म्हणटूच थंयसर ह्या म्हयन्याक आमी 2 ल्हानशीं कंपिटिशन भुरग्यांक दवरलेलीं आसा हांव आयकलां जायतो होमवर्क पडटा म्हूण भुरग्यांक ऑनलायन होमवर्क ते होमवर्का बराबर होय होमवर्क तुमकां दिता आनी कोणाकूय खंयचेय पार्ट एनी पार्ट ऑफ UK इफ यू कॅन रायट अ स्मॉल पोयम बरो प्रायज दवरला आमी इंग्लीश भाशेन वो कोंकणी भाशेन तुमची एज घालची आनी मागीर तुमी आमकां टॅक्स्ट करचें वो इमेलीन धाडचें तें द सेकेंड इज आर्ट कंपिटिशन सायबिणीचें चित्र तुमी पितायचें सो हो फ्लायज इज ऑलरेडी आवट हांव आयज पत्तो धाडटलो दुसऱ्यांकूय तुमी गमयचें तिसरे सुवातेर मोगाल भाव भयणींनो ह्या दिसांनी सगल्यांनी एकामेका सावी हुस्को दाखयलेलो आसा वी हॅव शेअर्ड अ बीग कन्सर्न ड्युरींग दीस टायम ऑफ COVID-19 जेवण दिवंक खबर घेवंक आमी पावलेलीं आसा म्हजो उलो कोणूच उपाशी रावंक जायना तुमी जाणा जाल्यार कोणाकूच कितें जाय आमकां उलें मारचें स्विंडनान एसोसिएशन आसा तांचे वांगडी आसा तांकां उलें मारचें लंडनांत जायते जोमी आसा इन्क्लुडींग GOA लंडन UK ताणें जायतें जेवण दवरलेलें आसा हांसलो सो तांचेय कोणाकूय कितें जाय खबर घेवची खंय मेवता तें उपाशी रावचें न्हय हांगा लोसपाचें कांयच ना मोगाल इश्टांदो हांगासर ही अडचण पडलेली आसा आमी हे जेवणाचो फायदो घेवचो कोणाकूय दुयेंत वखदांक पयशे जाय कितें जाय आमकां तुमी उलें मारचें रेंट आनी दुसऱ्यो वस्तू कोणाक काम ना सरकारच्यो जायत्यो सवलत्यो दिसता जॉब सिकर अलावन्स हाचेर तुमी येवचे सायटीचेर and do apply for all these facilities what the government is providing at this time. शेवटाक सायबिणीचो म्हयनो घरांत तुमचें मागणें करचें प्लीज तेस कोचचो आनीक पाप सायबाचें मागणें तुमकां धाडलां इंग्लिशीन आज कोंकणींतल्यान तुमकां धाडटलो तें तुमी म्हणचें आनीक पावटी लेट अस कीप द गव्हर्मेंट गायडलायन्स इन प्लेस स्टे होम स्टे सेफ आमचे आवंडे आमची मागणी तुमचे सोवे कोणाकूय कितें गरज आसा जाल्यार आमी एकामेकाक पावचें अदीक जाल्यार फोन करून एकामेकाची खबर घेयात आनीक पावटी देव बरें करूं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सर परिजार देव बाप आनी पूत आनी पुतात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओड उपकार